नवे जावं दी, page 128, I-19. I-19, page 128. सगळीं उबी रावया. म्हजे दोळे सदांच सर्वेस्पराचेर आसात. तोच म्हजे पांय फासांतलो सोडयतलो. म्हजेर तुजी दिश्ट घाल, म्हजी दया कर. हांव पळय एकसुरो आनी दळदिरो. ही कल्पना मनांत धरून तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसा ती मनांत धरात. आनी हे मिसाची जी खेरीत इंतेसां आसा ती मनांत धरून आतां आमी भक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल इश्टानो, पिराच्या काळाच्या तिसऱ्या सातोड्यान आयज आमी भितर सरता. दर एक पिराचीत काळ आमकां नवसरणेचो काळ. जितलो हो काळ लांबदीक तितले दुपेट देवाची कृपा आमकां आमच्या जिविताच्यो वांकड्यो चाली बदलूंक, नवसरणी हाडूंक देव फावो करता. हीच कल्पना आयच्या सेवा धर्मांत आमचे मुखार दवरून वचात, जिवीत बदलात हो विशय आमी नियाळटना जिवितांत आमकां नवसरणी गरजेची. देवाचें राज येवचें जालें, जिवीत बदलात आनी शिव वर्तमानान मानून घेयात. ह्या
जेजूच्या उल्याक कान दिवंक ह्या पिराचीत काळान जिवीत बदलूंक 2 दिसाक आमचे प्रयत्न चालू दवरूंक ह्या मिसांत बापाची कृपा आमकां मागुया. ही उतरां आमी आयकल्यान आनी आतां आमी देवाचें बोगसणें मागया. ही नोसुडणी करच्याक आमी ताका उलो मारया. बाकीचें तो सगळें करता. हात जोडया, दोळे धांपया आनी काळजान थावन सगळीं आमची पातकां आसात तितलीं कबूल करून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें जोडया. हांव पातकी सोरपू दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोरपो दितात देव, आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Amen. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमच्या पातकांक लागून आमचें जिवीत निर्फळ जालां आनी आमकां खास्त फावो म्हूण आमी ओळखून घेता. आमची दया कर. आमकां फावो आसलोली खास्त वाटाय आनी तुज्या पुताच्या कोश्ट मरणा वरवीं आमचें क्रिस्ती जिवीत बऱ्या कन्यांनी सुफळ जावं दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. Amen. आतां देवाचें उतर आमी शितिदान आयकुया. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. जेत्रो मिडियानाचो पुर्वीत हांचे हिंड मोजेस राखतालो. जेत्रो मोजेसाचो सासूपाय. मोजेसान आपलो हिंड अरण्य आसले तांचे फुडें चोरूंक व्हेलो आनी होरेब ह्या देवाच्या दोंगराशी तो पावलो. थंय ताका एक उज्याच्या आकट्याच्या रुपान देवदूत दिश्टी पडलो. हो उजो एका जिरकुटांतलो भायर सरतालो. मोजेसान तो देखलो. तें जिरकूट उज्यान पेटलोलें पूण उलपोन ताचो भस्म जायनासलो. मोजेसान म्हणलें, हें जिरकूट उलपोना तें अजाप कसलें? तें पळोवंक हांव वेतलों. तें अजाप पळोवंक मोजेस लागीं सरतालो तो सर्वेस्परान देखलो आनी त्या जिरकुटांत सून देवान ताका असो उलो केलो, मोजेस, मोजेस. ताणें जाप दिली, हो पळय हांव हांगा आसां. सर्वेस्परान म्हणलें, आनीक लागीं सरूं नाका. तुज्या पांयाच्यो वाणो काड, कित्याक तूं आसाय ती सुवात पवीत. सर्वेस्परान म्हणलें, तुज्या पुर्वजांचो देव हांव, आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव. हें आयकोन मोजेसान आपलें तोंड धांपलें, कित्याक देवाचेर नदर घालूंक ताका भिरांत दिसली. आनी सर्वेस्परान म्हणलें, इजिप्तांत म्हजे परजेचें
दोळडीरपण हांवें पळयलां. गुलामशाय चलयतात तांचे हातांतली मुक्त जावच्याक तिणेन म्हाका उलो मारला तो हांवें आयकला. हय, तांचे कोश्टां दर्दांची म्हाका खबर आसा. तिका इजिप्तकारांचे हातांतली सोडोवंक हांव आयलां आनी त्या देशांतली भायर काडून दूद आनी मोव व्हांवता तसल्या एका सुकेस्त आनी विशाल देशांत तिका हाडूंक हांवें येवजिलां. तेन्ना मोजेसान देवाक म्हणलें, म्हणटोच इस्रायेलाच्या पुतां दुआशी वचून हांवें तांकां सांगचें पडलें, तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला. पूण ताचें नांव कितें काय म्हूण ती विचारीत जाल्यार हांव तांकां कितें म्हूण सांगूं? आनी देवान मोजेसाक सांगलें, जो आसा तो हांव. मागीर आनीक सांगलें, इस्रायेलाच्या पुतां दुआंक तुवें सांगूंक जाय तें हें, जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. आनी देवान आनिकूय मोजेसाक सांगलें, इस्रायेलाच्या पुतां दुआंक तुवें सांगूंक जाय, सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव, आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. सदां सर्वदां हेंच म्हजें नांव. पिडकेच्या पिडकेक ह्याच नांवान तुमी म्हाका उलो करतल्यात. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब, सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर, सगल्या मनान, काळजान आनी शक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब, सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. तोच सगळे तुजे हकमान बक्षिता, सगळ्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत व्हंडालने निवारता, तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोनवलायेचो मुकूट घालता. जबाब, सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. सर्वेस्पराची कर्तृत्वां न्याय नितीची जून भोगतल्यांक तो नीत करून दिता. मोजेसाक ताणें आपल्यो येवजण्यो उक्त्यो करून दाखयल्यो. इस्रायेलाच्या भुरग्यांचे दोळ्यां मुखार आपली विस्मितां फांकयली. जबाब, सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो, ताचो राग सोट करून पेटना. ताचें काळीज काकुतीचो धेवो. प्रितुमे परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा, तितलो व्हड ताची भक्ती करतल्या थंय ताचो मोग. जबाब, सर्वेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. बायगिवोन पावलून कोरींतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणानो, आमच्या पुर्वजांक कितें जालें तें तुमी जाणो जाल्ली म्हाका जाय. ती सगळीं एका कुपा खाल आसली आनी तांणी दर्या उतरलो. मोइजेसा सोवे तांकां सोगल्यांक कुपान आनी उदकान स्नान मेळ्ळें आनी सगळीं एकूच आत्मीक जेवण जेवलीं आनी एकूच आत्मीक पिवण पियेलीं. आपणाक फाटल्यान वेतोल्यांक आत्मीक खोडपांतले तीं पियेतालीं आनी हें खोडप म्हणल्यार क्रिस्त. तरी आसतना तांचे मदलीं जायतीं जाणां देवाक मानली नात देखून आवची मोदें अरण्यांत शिंपडलोली. वायट वस्तूची तांणी आशा दवरली तशी
आमी दोरिना जावंक हे सोगोट आमकां देखी पासत घडले. तांचे भितरल्या थोड्यांनी केलें तशें तुमी गुणगुणो न्हय, पूण भस्म करणारांचो तांचो नाश केलो. हे सगळे एक शिकवण कशी तांणी घडली आनी काळजाच्या शेवटाक जियेतली आमकां शिकवण दिवचे खातीर ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. म्हणटच उबो आसा म्हूण समजतात तांणी आपूण भूंय पडना जावंक चोत्राय दवरची. देवाचें उतोरे. देवाचे वडोपकार. सगळीं शिवर्तमानाक उबी रावया. जिवीत बोदलात म्हणटा सर्वेस्पर, सर्गीचें राज लागीं पावलां. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. थोड्या गालिलेकारांक मारून पिलातान तांचे आनी ते भेटयताले त्या बैलांचें रगत एक केलें ते विशीं थंय आसलेल्या कांय जाणांनी त्याच वेळार जेजूक खबर दिली. आनी परतीपाळ दिवन ताणें म्हणलें अशें ताणें भोगचें पडलें. देखून सगळ्या हेरां गालिलेकारां परस हे गालिलेकाराचे मनीस अदीक पातकी आसले म्हूण तुमकां दिसता ओय? हांव तुमकां सांगतां तशें न्हय. पूण जिवीत बदलिना जाशात जाल्यार तुमी तशेंच मरतल्यात. सुलेमानाचो गुपूर मोडोन पडलो तेन्ना जीं 18 जाणां मरून गेलीं. जेरुसलेमांत रावतल्या हेरां सगळ्या मनशां परस अदीक गुन्यांवकार आसलीं अशें तुमकां दिसता ओय? हांव तुमकां सांगतां तशें न्हय. पूण जिवीत बदलिना जाशात जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात. आनी ताणें ही वपार सांगली. कोणेकल्यान आपल्या दाकांच्या मोळ्यांत एक अंजिराचें झाड लायलोलें आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मोळो वसयतल्याक म्हणलें, पळय, आज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या अंजिराचें फळ सोदूंक येतां आनी म्हाका एकूय मेळना. म्हणटच हें कातरून उडय. बेश्टीच कित्याक स्वाद आडायता? पूण ताणें अशी जाप दिली, धोनिया, ताच्या मुंडाक आळें काडून ताका हांव सारें घालीसोर हेंय वरस तें आसूं दी. घोडेक ताका फळ जायत, ना तर मागीर कातोर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्त. तुमी देवाचें उतर आयकलां आनी तुमकां सगळ्यांक जे तुमचे भितर प्रश्न आसात ताका देवान सुटावो दिलेलो आसा. तुमी तें आयकोन तें उतर घेतलां ओ घेवंक ना तें हांव नको. पूण तुमी जाणात, पयली सुवातेर देवान आमकां कितें सांगलां? हिंच्या नांवान आमी ताका वळखूंक जाय. देव म्हणजे कितें? तो सदांच आसा, सदांच आसा. संवसार सोरो पर्यंत तो आसा अशें जेजून आमकां सांगलां. हांव तुमचे बरोबर आसा सदां काल, संवसार सोरो पर्यंत. आतां आमचें जिवीत कितलें? 60, 70, 80 ओ 15, 20
कितेंय जावंक शकता. पूण हे आमचें इतलीं वर्सां ती आमी देवा सगळें सारूंक शकता. पूण आख्ख्या मनशाकूळ जें आसा तेंय बी तेच भाशेन देवा सगळें सादता. म्हणजे देव सदांच आसा. सदांच आसा म्हणजे कितें? खूब म्हणून तूं वतीन तें समजोंक जाता. पूण हांवें तुमकां एक पाटी सांगलां, हांव तर हांगसर बरोवंक लागत जाल्यार तें तुमकां दिसना म्हणटल्यार. कित्याक? ताका बॅकग्रावंड जाय, फोळो जाय. तेन्नाच की फोळ्याचेर जें बरयलां तें दिश्टी पडटा. देव तसो सदांच आसा आनी ताका लागून आमी सगळीं जाणां आसा. ताचेर आमचें जिवीत आसा. हें सगळें जें आमच्या पृथ्वीर घडलेलें आसा तें ताचें सगळेंच आसा. पृथ्वी आसा पूण हिचो ती तरंगता वाऱ्यार. आनी आमीच न्हय, आमचो सूर्य आसा आनी ताची भोंवतणी ही सगळीं हे आसात पृथ्वी भाशेन दुसरे मार्स, व्हिनस, जुपिटर, सॅटर्न, प्लुटो हे सगळे प्लॅनेट्स आसात. पूण सूर्य तांकां सगळ्या जाणांक एकठांय दवरता. आनी हो सूर्य हिचोर आसा आनिकूय अंतराळार आसा तो. आनी हे भाशेन जीं तारां झिकमिकतात, जगजगतात ते भाशेन इतलीं हजारांनी हे भाशेन आमची पृथ्वी आनी सूर्य आसात. आमच्यान तें चिंतूंक पर्यंत जायना. इतलो उफाट देव आसा आनी हें सगळें ताचें सवें आसा. आनी तरी पूण तो किरकोळ जावन आमी कोण किटोक धाकटुले किटोक आमी, आनी तरी पूण तो आमचे सवें जियेता. आनी पळयात आमचें आख्खें जिवीत आमच्यान ताचें सवें सारूंक जाता ओ एकसूरपणांत. आनी एकसूरपणान सारलें तर आमी सगळें वायट पळय तें आमचेर ओडून घेता. आतां आमी म्हणटल्यार देवान आमकां वायट केल्लें आसा. देव आमकां वायट करिना. देवान आमचें वायटपण आसा तितलें खुर्सार घेवन आमकां सुटका दिल्या. इतलो मोगाळ देव आमचो. पूण आमचें चिंतप सारकें ना. देवान खास लायलें म्हणटा, देव खास लायना. कोण लायता तर? देंवचार. तो कसो येता आमचे सरची? उजवाडाचो कसो येता. आमकां बरी बरी वस्तू सांगता आनी आमी भुलता. कित्याक? आमकां तोगनान तसलें बरेंपण जाय. म्हणजे कितें? आमकां प्लेजर जाय, आमकां आनंद जाय. पूण वो आनंद तोगना, तो तात्पुरतोच. केन्नाच आमी दादोशी जावचें ना. एके पाटी एका चेड्यान आपल्या गर्लफ्रेंडांचो बर्थडे आसलेलो म्हणून ताका केक हाडून दिले. ताका चॉकलेट केक बरें लागताले. बरें 1 किलोचें चॉकलेट केक काडले आनी ताकाच कातरून ताचो बर्थडे सेलेब्रेट करूंक 1 कुडको दिलो. ताणें बरे भशेन खालें तें. आनी एक घे गो म्हण लागलो. नाका रे, पुरो, एक पुरो. ना, घे घे, तुका बरें लागता न्हय, आनीकूय घे. हे भाशेन ताका फोर्स करूंक लागलो. दुसरो कुडको ताणें घेतलो पूण नाका आसलेलो, तरी पूण ताचे आमिजातीक लागून घेतलो. तिसरो कुडको काडलो तेणें त्या चेडवान तें केकूच काडलें आनी ताचेर मारलें. म्हाका असो फोर्स कोत्ताय काय म्हण लागलो तुजो मोग, म्हाका नाका तो असलो मोग. म्हणटच म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देव आमकां इतलो स्वतंत्र दवरता आनी आमकां बरें पळय दिता. आतां देंवचार कितें म्हणटा? ना, तुका आनीकूय दिता, आनीक तर घेशी, तुका आनीकूय बरें जातलें. पूण हे भाशेन जायना. तें आमकां कळना. मागीर आमकां तें भितरल्यान सयेर पडटा आनी आमी वायट पळय तें ओदीक ओदीक करूंक लागता. पळयात, आमी कितले जाण म्हणटा आमी गाय सवंक लागलें की ना, गाय सवत रावता. आमकां आनी मागीर थांबोंक जायना. फोटी मारीत तर फोटी मारीत रावता. भिरांत येत तर भिरांतीनूच जियेता. रागान आसत तर रागानूच आसा.
हांगसर देंवचार आसा तो आमचें जिवीत चलयता हें जाणो जावंक जाय. कित्याक दुसरें आमचे बरोबर खुशाल आसना. ना म्हणून आमी खुशाल ना खरी, पूण दुसऱ्यांकूय आमी तेच भशेन दवरता. हें आमकां आयच्या वाचपांनी कळीत केलेलें आसा. पूण देव हें आमी कोत्ता आसतना तरी पूण आमचेशी येता आनी आमकां पोत्तून आपल्या ताब्यांत कोत्ता. आनी हें ताणें कशें केलेलें आसा, आमचें हें पातक ताणें आपणाचेर घेवन आमच्या पातकां पासत तो मेलोलो आसा. इतलो ताचो मोग आजून आमकां समजोंक ना तें. पूण जेन्ना आमी खरेपणी जिवंक लागता तेन्ना ती आमकां ताची समजणी येतली. पूण केन्ना येतली, जेन्ना आमी आपल्यापणांतली भायर सरून ताच्या देवपणांत रावतल्या तेन्ना हें सगळें पवित्र आत्मो आमकां स्पश्टपणी दाखयतलो आनी तेन्ना आमी खरेपणी देवाची भुरगीं कशीं जियेतल्या. हाका लागून जेजून आमकां कितें सांगलां, जिवीत बदलात. ते कोत्तात ते तेच भाशेन करात ना, तें बदलूंक जाय. तें बदलशात जाल्यार आनी आमच्या लागीं बदलूंक जायना. आमच्यान फकत तें हाडून ताची सरशी दिवंक जाता, ताच्यानूच आमकां बदलूंक जाता, आमच्यान बदलूंक जायना. पूण आमी ताका सहकार करूंक जाता. आनी हाका लागून हांवें तुमकां सांगलां, प्रत्येक सुस्कारान जेजूच्या नांवांत रावात. हांव तुमकां सकाळचो मागणें हें शिकयतां. जेजून आमकां आपलीं उतरां दिलेलीं आसा. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेराक हिचें उतर दिलें, हो सगळो संवसार जोडीत आनी तुजो आत्मो उबाड करीत कसलो आदाव. तातूंतल्यान ताका सगळें मेळ्ळें आनी मरो पर्यंत त्या उतरान तो रावलो. म्हाका आनी खूब जाणांक तुमकां हें उतर मेळ्ळां आसत. म्हजे सवय रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवय रिगून रावतां. जसो एक फांटो दाक वेलीन रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचेच वस्तूंनी फळां दिवंक जायना, तशेंच तुमी म्हजे सवय रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यांनी फळां दिवंक जाय. आमच्यान कांयच करूंक जायना. आमी सगळीं जाणां जेजूच्या जिवितान जियेता. जशे भशेन आमचे कुडीचे सांदे आसात ते आपणाचे वस्तूंनी जियेनात, ते एक कुडीन जियेतात. आनी हांव जियेता ते जियेतात. ते भशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. पूण हें समजून आमी घेवंक जाय. तेन्नाच की आमचें जिवीत सारकें बरे भशेन आमी जियेतल्या. ना जाल्यार आमी नाका जाल्लें जिवीत जियेता. तातूंत आमकां शांती ना. आमी सगळीं उचंबळ आसा आनी पातकान जियेता, ती केन्नाच खुशाल ना आनी दुसऱ्यांकूय खुशाल करचें ना आमच्या उतरांनी कोन्या आनी चालींतल्यान. पूण आमचे मदें खालतिकाय आसूंक जाय. सायबीण माय बरोबर आसलेली हांव चाखोर, ही खालतिकाय. म्हजे लागीं कांयच करूंक जायना. तुज्या उतरा प्रमाणें तूं म्हजे सगळें करून काड, हांव तुका सहकार करतां. हे भाशेन भाग्यवन फ्रांसीस शेवेर जियेलो. प्रत्येक सुस्कार सोडटना तो आपले सगळे भितर हांव तितलें देवाक ओपून दितालो. घे दोनये म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां, हांव तुकाच तें दितां. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. हें समर्पण प्रत्येक सुस्कारान तो करीत आसलो. भितर घेतना देवाचें उतर देवाक जेजूक तो पोत करतालो. जेजू आमचें सगळें आसा, ताच्या जिवितान आमी जियेता. आनी क्रिस्ताच्या आत्म्या हें मागणें आमकां सगळें फाव करता. आख्खें आयुश्य आमचें क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताची कुडी म्हजी चारोण कर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर. नाणूय म्हाका उदकान कोणवाळ्याच्या. पवित्र कोश्ण म्हाका गोट करात. तूं बरवें जेजू चिंतान म्हाका आयक. तुज्या घायांनी तूं म्हाका लिपय. तुजे सुरशिलो कोडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सुरशी येवंक तूं म्हाका फरमाय. सांतां भोगता सांगाती सदां काल तुका वखाणचें. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना हें सगळें आमकां तो फाव करता. आनी आमी कितें जाता, तयार जाता ताका सहकार करच्याक. आमी आतां आमचे बाय तर वाद्य वाजयता जाल्यार तें प्रॅक्टीस करता आनी हांगसर येवन मागीर तें वाजयता. पूण वाजयतना कशें ती भावना आमचे मदें उत्पन्न करच्याक. तेच भाशेन आमचें जिवीत आमचे पासत आमी जियेना, देवा पासत जियेता.
तर आमी कशे भाशेन जियोंक जाय तें आमकां बागेवन फ्रांसीस शेवेरान दाखयल्लें आसा. मोगाडा जेजू उदार काळजाचो म्हाका कोर. कितली कठीण जावन ती तुजी सेवा तिका खान मारूंक म्हाका उर्बेन बोर तयार कोर. जोखमी जावचो आसा जाल्यार जावं, झुजूंक म्हाका आयतो कोर. विसो मेळत ना मेळत कसल्याय कामांक तूं म्हाका सुटसुडीत कोर. मजुरी मागिनासतना कोश्टी वावर करूंक म्हाका उर्बेन बोर. तुजी खोशी कोत्ता म्हूण जाणो जावंक एकूच जावं दी म्हजी मजुरी. ही इतलेंच पुरो म्हाका. हांव तुजी खुशी कोत्ता हें पुरो. हातून आमकां दादोसकाय मेळटा, सगळें मेळटा. तर म्हज्या भयणीन आनी भावनो, जेजून आमकां हें सांगलां, जिवीत बदलात आनी म्हजें सगळें जिवीत तुमचें आसा तें हांव आनी तूं जियोया. ते भाशेन जियोंक बागेवन फ्रांसीस शेवेर सगळे सांत भक्त आमचे पासून मागतात. आमी मागया. आमचे हात अशे जोडया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता. तो सगळें जाणो आमचें. ताकाच तें ओपून दिवया. सुस्कार भायर सोडटना जेजू जेजू म्हणून ताचें सोबें तें सगळें दवरया. तो आमकां सुटका दिवन आमचें जिवीत तो आपल्या जिवितान भरून काडटा आनी ताचें सोबें आमी जिवीत आमचें जियोंक लागता. हेंच जावन आसा आमचें क्रिस्तांवपण, क्रिस्ता सोबें जिवीत. जेजू आर्गां दिनवास मोहिमा वाखाणणी तुका. सगळीं जाणां आतां आमी उबी रावया. आनी जें आमकां जेजून दाखयलां, शिकयलां आनी घडून हाडलां तें उचारून आमचो भावार्थ आमी खोलायेन जिवोया. सतमानतां देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मारयेंतान जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदेदारात देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्यांनी मेलेल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सतमानतां पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें मोक्षणें, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. आमचो सुर्गीचो बाप आपले कुरपे वरवीं आमकां जिवीत बदलूंक आदार दिता. तर खालतेकायेन कांय आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेक शिवितांतल्यो वायट चाली आनी वागणूक सोडून दर दिसा नवसरणीचीं पावलां मारूंक तांणी अदीक जतनायेन वावरूंक बापा लागीं मागुया. सगल्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत आसलोले जुठ्ठे वरवीं आपले पोजेच्या जिवितांत सुदारप आनी समाजान उदरगत हाडटल्या सवलती निर्माण करूंक बापा लागीं मागुया. जिवितान वाट चुकलोल्या आनी वायट संवयांक सांपडलेल्या भावां भयणीक, खास करून तरणाट्यांक तांचें जिवीत बदलूंक आमचो तेंको दिवंक बापाचो आदार मागुया. ह्या प्राचीत काळांत आमी
आमच्या अस्कोतायांचेर उपाय सोदूंक आनी वागड्यो चाली बदलूंक प्रयत्न करूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या आमच्यो गरजो बापा मुखार मांडया. खासगी काकलुत्सरा बापा, ह्या प्राचीत काळांत आमच्या जिवितांत नवसुर्णी आनी बदलोप हाडूंक आमचें मन ह्या मागण्या वरवीं आमी तुका उक्तें केलां. हेच आमचे प्रयत्न ह्या काळांत आमी तुजे कृपेन फुडें व्हरूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Page 33, C13, Dana Sobar. C13, Dana Sobar, page 33. Shetagli sokli, consoni bigno, somnitli sokli, volani biga, mukunto vorazzo, sondo sto koszczatzo, burumen ramczazionazzo, mukunto vorazzo, sondo sto koszczatzo, burumen ramczazionazzo, dori papadana, dana sapa, gorum duzo i cruz, i kusosnar, daci vobiami, jeta sakyo, jetaj zawongitis, duży moka. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपू दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा, सगळ्यांच्या देवळे बापा, ह्या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जावन आमा पातक्यांचेर तुजी करुणायेची दिश्ट घाल आनी आमचेंच पातकांचें बोगसणें मागतना आमच्या भावा भयणी आमचेर केल्ले गुन्यांव खुशेन बोगसूंक आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोवी आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. उयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर कल्याण सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या घराच्या मोगान जेजूचें काळीज लासतलें. तुजी खरी भक्ती करूंक आनी तुका परिपूर्ण मोहिमा दिवंक ताचें काळीज जोडटालें. देखून ताणें तुका व्हडे खुशेन आपल्या मरणाचें आनी पुनर्जीवणपणान संपूर्ण बलिदान वोपून दिलें. अशी भेटयलेली आपलीच कूड तुजे मोहिमेचें उत्तम मंदीर म्हूण दाखयलें. तुज्या देण्यान हे कुडीचे आमी जिवे सांदे आनी ह्या मंदिराचे आमी जिवे फातर म्हूण ओळखून समेस्त देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Nami,
बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साश्णीक करोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनच्या पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुसुम आणि पुनर्जीवन मनापूर्वी तुम्ही आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सर्वोन्नत आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली ज्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नॅरी आनी सिमाव आमच्या गवळी बापा, आनी समेस्त सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलिल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजुळी तुमकां मळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरये देवाची माये सांगाती, शपुती बागयोन झुजे, बागयोन दोर्म दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोददार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. तो सदांच आसा आनी आमी ताचे सोबे आसा. तर सगळी आमची मागणी इंतेसां मनांत दवरया आनी आयज जी खेरीत इंतेसां आसात ती मनांत दवरून आतां ताच्या पवित्र आत्म्यान भरोन जेजू सोबे आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस. आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें उतरेकता. तर आमकां उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्यो दोन दुतांक पळय आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमळान तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शिरी संसाराची पाप खातीरी आमची काकलूत कर. देवाची शिरी संसाराची पाप खातीरी आमची काकलूत कर. देवाची शिरी संसाराची पाप खातीरी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना. तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळची. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हणजे जेजू भू पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार बोवंगलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांत तूं आसलेले परी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. D24 कालीज मोजें दुखोट वेखता. Page 60 D24. Kalis moje tu kotvekta, Jesu umian moja, Hashem tuka, Shivu rata, Mago yasha, Darka moja, Hashem tuka, Shivu rata, Mago yasha.
योशा तारकामाशा Ashituka Shivovrata Magoyosha Tarkamasha जेजू आमच्या काळजांत आसा दोळे आंपून ताचे बरोबर भितरल्यान एकवटून ताका वो वेळ सारया. जशी भाशेन भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरान आपलें जिवीत सगळ्यांचा समोर पिलें आनी जेजूच्या जिवितान तो बरो आयलो आनी ताका तो आयतो रावलो. ताचो वावर फुडें व्हरच्याक ताका सहकार करच्याक तेच परी आमचें जिवीत आमी घडून हाडया. मागुया. हांव दीन तें उदक पियेता ताका कदींच तान लागची ना. हांव ताका दीन त्या उदकाची ताचे भितर एक जोर जातली आनी ती ताका सासणाचें जिवीत दीत व्हांवतली म्हणटा सोमी. मागुया. दयाळ बापा, दैवीक जिविताचें जेवण आमी घेतलां आनी ह्या संवसारांत आसतनाच सुर्गीच्या उण्यान आमी दादोशी जाल्या. तर गुटाच्या रुपान आमकां मेळ्ळां तें दैवीक जिवीत मोगाच्या कोन्यांनी सुफळ जावं दी. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. मात सुगत बसात. पयले सुवातेर हांव सगल्यांक दिनवासतां जी कोण आमकां तोरी तोरीची मदत करतात हांगसर. आमचे सांकिस्तांव, आमचो क्वायर, आमचे मिडियाचो वावर, आमची येरां भयणी भावां थंयसर आसात कॉरिडोरान, आमचे वॉलंटियर्स, तुमकां सगल्यांक आनी जी कोण आमच्या मिसांत वांटो घेतात आख्ख्या संवसारांत तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमी सदांच एकामेका पासत मागता आनी तुमी जाणो जावंक जाय आमचे मागणे हांगसर हजारांनी लोक येतात तांकां फावो जाता. आमी आमचेच पासत मागिना, आमी सगळीं जाणां जेजू जावन हांगसर तांचे पासत सगळ्यां पासत संवसारा पासत मागता. तर हाचो फळ सगळ्या जाणांक लाभतलोच. तर मिसां हांगसर आयतारची 3 सकाळची आसतात, 7 आनी 8 आमचे भाशेन, 9:15 मीस इंग्लीश भाशेन. येरा दिसांनी मिसां 2च, 7 आमचे भाशेन, 8 इंग्लीश भाशेन. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेले म्हणटूर पेट्रोल पंपा उपरांत दावे वाटेन एक सुपुल्लें कपेल आसा. थंयसर 9 वरांचेर आमी मागणें स्टार्ट करता. त्योर्स पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलो, मागीर थोडो नियाळ देवाच्या उतराचेर आनी मागीर मीस 10 स्टार्ट जाता. खूब लोक येतात थंयसर. आतां इतलो लोक येता की आमी फाटीं 100 कोदिली घातलेल्यो भायर, पूण आनी 100 लोक उबो आसलेलो. खूब लोक येता म्हणटत
कित्याक लागून येता? कित्याक थिचोर साहेबाचो अणभव घडलेलो आसा. लोक आयलो म्हणटच मागणें करतात आनी ताका मागलां तें मेळटा, भावार्थान तें सगळें मेळटा. तो ताका लागून आमचो भावार्थ उखोण जावच्याक सदांच आमी आयज आयकलां त्या उतराचेर नियाळ करून जेजूच्या एकवटान सदांच आमी रावया. हांगसर खूब वस्तूय घडटात. आयज एक मोर्चा आसा, ह्या आमच्या दारोंड्या सिसान ते सायडीन वतले ते. कित्याक लागून? ते सायडीन पळय हें आसा, तें पार्किंग लॉट आसलेलें बाकिया प्रॉपर्टीनी ताच्या आदी, थिचो ते व्हडलें मॉल बांदूंक सोदता म्हणून हें बरयल्लें आसा हांगसर. आनी पार्किंग लॉट तें थिचो तर व्हडलें बिल्डींग येत जाल्यार हांगसर हें सुविधा आमची वेतिली म्हणून तें आडावंक तांकां धाकटेंच कितें करता जाल्यार करात, व्हडलें करनाका म्हणून तांकां सांगच्याक हो मोर्चा आयज 4 वरांचेर फुडल्या आमच्या दारोंड्या शिसान वेतलो. तो तुमच्यान ताका पाळो दिवंक जाता. येवन तुमच्यान हे भाशेन गव्हर्मेंटाकूय सांगूंक शकता की अशें तुमी करनाकात. आमी विनंती केल्ली आसा, कितें करता जाल्यार धाकटें करात, व्हडलें करनाकात हांगसर. कित्याक ह्यो व्हडल्यो इगोर्जी आसात ताका मागीर तें बरें जावचें ना. तेच भाशेन कार्लो आकुर्तीस हो तुमी जाणा 16 वर्सांचो भुरगो मेल्या उपरांत ताची कूड हेच भाशेन उरलेली आसा. ती आसिसी आसा, पूण ताचे कितें रॅलीक हांगसर आख्खें इगोर्जेन हाडलेली आसा आनी 25 तीर्थान थंयसर ती उपासना चलतली. तो तुमकां आमंत्रण आसा थंयसरूय वचोन आमचो भावार्थ उखोण करच्याक. उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोपदितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. सगळीं जाणां बरोबर म्हणया. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. देव आमकां जाय. F3 F3. देव आमकां जाय, देवाक चड मानता, भावार्था सोदता, सोद मानता. भावार्थ बोधायस तेणें क्रिस्ताचे संवसारान आमकां दवरलोले. आमी क्रिस्ताचे दिवंक तोया, भावार्थ आमकां एकूण बांदार. देव बापाचो मोगान बापूय.
Mic check. Mic check. 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 Hello, check. 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 Good morning, brothers and sisters. For communion, we'll be taking hymn number G25, page 199. We'll have a short practice, requesting all of you to kindly join in. With all your heart.
Kyrie, which one? Normal Kyrie. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord. Did you sing it? Glory and praise to Good morning, everyone. For the entrance, let's take the hymn, I Will Turn My Steps